सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर म्हाका येवकार तुमकां आयज जावन आमी पवित्र सातोळ्यान भितर सरलेलीं आसा आनी ह्या पवित्र सातोळ्यांतल्या सोमारा दिसाक आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या अर्जेंटिना कोता हेच्या ओतम्या पासत आमी भेटयता. दुसरे इंदेसांव सोंपून गेल्ल्या मानुएल कार्वालो आनी सेलेस्टिना लुकस हांच्या ओतम्या पासत आमी ही मिसाची भेट भेटयता. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. जी कोण बरी ना तांचे पासत खरीत भाशेन मागूंक लायता कॉमेडियन डॉमिनीक हो तियात्रिस्ट जो बरो ना ताका देवान पेकोवणेचो हात लावंक ताचे पासत मागूंक लायता. तेच बरोबर देवाक आयज आमी आर्गां दिवया. कालच्या दिसाक एक बरो न्यूज आमकां आयला तो म्हणल्यार आमचे जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आसले पावर लायन ट्रान्समिशन लायन कर्नाटकाच्या गव्हर्मेंटान तांचें जें परमिशन दिवपाचें आसलें तें रद्द केलां. ह्या पासत देवाक आर्गां दिवया. देव जिवो आसा, देव न्हिदूंक ना आनी न्हीद आमकां सगळी वाटेन मेळटलीच हो विस्वास आनिकूय थीर करूंक हो सयेक आमकां जावूं दी आनी देवाक आमी आर्गां दिवया. आनी हेर सगळी आमची मागणी खेरीत भाशेन आमकां न्हीद मेळचे पासत गोंयांत न्हीद मेळचे पासत भारत देशांत आमकां न्हीद मेळचे पासत आनी संवसाराच्या वेगवेगळ्या कोणशांनी सगळ्यांक न्हीद फावो जावचे पासत हे भेटेन आयज खेरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सुपूर्ण मोग मारी मागदालेनान आपल्या सोम्याचो केलो. जो मोग तिणें आपल्या जिवितान केलो तो आपल्या खोरण्यांनी दाखोड केलो. दुबडी सदांकाळ तुमच्या सांगाता अशी जेजू म्हणटा पूण हांव तुमच्या सांगाता सदांकाळ आसचो ना. जायते फावटी आमी ह्या ओडीचेर नियाळ करिना कित्याक आमकां दिसता आमी सगळीं ह्या संवसारांत जियेता आसतना दुबळेपणान जियेता. पूण जेजू आमकां म्हणटा तुमी सगळीं असोल मोगाची सगळीं म्हजी पाटलावदारां म्हजो पाटलाव करूंक हांव तुमच्या सांगाता सदांकाळ आसतलो. म्हणटकूच आमी ओदीक आनी ओदीक त्या जेजूचो पाटलाव करतना आमचे सगळे खालतिकाय दाखोवंक आनी सदांकाळ आमचे गूण आमचे सगळी हेर जे कितें आमचे लागीं बरें आसा देवान दिल्ले गूण ते आमी ताच्या मोहिमेक वापरूंक आमकां खुतखुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे काकृतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सुदांत वर मरे सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी एकदम हुस्कोत आमची उस्तोंगी कितेंच करूंक आमकां तांक ना. तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं नव्या जिवान आनी गोठायेन आमकां बोर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता रासू चलयता सासणाच्या ससनाक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. हो आसा सेवक म्हजो हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें विंचून काडलोलो संतोस म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक कोरी न्हीद हाडूंक म्हज्या आत्म्यान बोल्लोलो. बोब मारून तो आड्डो ना. आपलो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बॅट मोडिना. मिणमिणटी वात पालयना. खऱ्या नितीची राजवट
विस्वासपणान हाडटा. खरी न्हीद प्रितुमेचेर स्थापसोर तो हालचो ना, चेपोन दामोन उठचो ना. ताच्या 2 शास्त्रांची वाट दीप जुवें पळयत आसात. जे देवान मळब रोचलां आनी विस्तारून दवरलां, जाणें प्रितूम आकारल्या, वनस्पती उपजयल्या, जाणें पृथ्वेर रावतल्या सोर मनशांक जीव प्राण दिला आनी तिचेर फिरतल्या सोर प्राण्यांक जिवे केल्यात, तो सर्वेस्पोर हें सांगता. नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला, तुजो हात हांवें धरला, तुका हांवेंच आकारला. कुड्ड्यांचे दोळे उगडूंक, कैदी गुलाम जालोल्यांक बणकोंतलीं सुटका दिवंक, काळे कोणीत बसलोल्यांक काळोखांतलीं भायर काडूंक, म्हजे पोरजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतर हें. जबाब: सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. जबाब: सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपोना. जबाब: सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. जेन्ना नोश्टे मनीस बोळ करून म्हजें आंग मांस गिळूंक सोदतात, तेन्ना म्हजेर आड येतात थंयच म्हजे दुस्मान आडोळतात आनी आपटोन पडटात. जबाब: सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. केदेंय लस्करां म्हजे मुखार उबीं रावूं, म्हजें काळीज गोठ रावतलें. झूज लढाय म्हजेर उपल्यासल्यार पर्यान तीर आसतलो म्हजो आत्मो. जबाब: सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मया म्हाका भोगूंक मेळटली. तीर राव, काळीज गोठ दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयोन राव. जबाब: सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. उद्गार. नोमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया कोत्ता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जुआंवा परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पास्काचे पोरबेक 100 दीस आसात म्हळ्यार जेसू बेतनायेक आयलो. ताणें मेलेल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका जेवण केलें. मारिया परामूस करताली आनी तांचे सांगाती जेवणाक बसलेल्या मदें लाजार आसलो. असल्या जोत मानशाचें चड मोलाचें एक रातभर परमोडीत तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाचे दोमदोमीत पळमोडोन घर भरलें. तेन्ना ताच्या शिसां मदल्या एकल्यान ताचो घात घेतलेलो आसलो ते जुदास इस्कारियोतान म्हणलें, हें तेल 300 दिनारांक विकून ते दुर्बळांक दिवन वचो आसले. ताका दुर्बळांचें पडलोलें म्हणूय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें म्हणलें. ताचे लागीं पोंगोटीची गांठ आसली देखून तातूंत घालताले तें तो आपणाक काडी. जेजून म्हणलें, तिका किमार करूं नाकात. म्हाका पुरपाच्या दिसाक तिणें हो पोरमोड सांबाळचो आसलो. दुबळी सदांच तुमचे मदें आसात, पूण हांव तुमचे मदें सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हूण जुदेव लोकांतल्यान जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटूच तीं थंय आयलीं. जेजूचेच पासत म्हणूय, पूण ताणें मेलेल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजाराकूय पळोवंक म्हणून मुखेल याजनिकांनी लाजाराकूय जिवेशी मारचो म्हूण थारायलें. कित्याक ताका लागून जुदेव लोकांतलीं जायतीं जाणां तांकां सोडून जेजूचेर विस्वास दिवतालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. उचोल मोगाची देवाची ती शक्ती दोयाड आमचो देव सदांच विस्वाशी अवनो आमी हें गायन करता. आनी देव खरेंच विस्वाशी आपल्या उतराक. आयच्या दिसाक आमकां मेळटा मारिया
खिरीत भाशेन आपल्याक सगळ्या वायटांतली त्याच जेजू निवारली. तोच जेजू आपलो दोनी, तोच जेजू मसियस. ताचे सवे आपल्याक सगळें बरेंपण मेळ्ळां. ताचे उतरा वरवीं आपल्याक सोडवण फावो जाल्या. आपल्या जिवितांत बरेंपण आयलां. हें पळोवन खिरीत भाशेन सगळ्या जुदेवा मदें थंयसर बसलेल्या आसलेल्या जेवणा मदें ती येता परमोडाचें तेल घेवन आनी जेजूचे पांय बाबा भयणीनो ते तेलान ती मागता आनी आपल्या केंसांनी ते पुसता. की बायल जुदेव बायल आपले केंस सोडप म्हणल्यार सोबे माजा ती करिनासली. खिरीत भाशेन आपल्या घोवाक घोरकाराकूच अशें करूंक तिका तांक आसलें. पूण सगळ्या मदें मारिया हो मोग जेजू सवें दाखोड करता. कित्याक ती जाणा आसलो तो सोडवणदार आसलो आनी हो सोडवणदार आपल्याक सोडवण ताणें फावो केली. ताच्या उतरांतल्यान आपल्याक सगळें बरेंपण आयलें देखून ती जेजूचे पांय आपल्या केंसान पुसता. भाव भयणीनो, देव आमचे सवें मोग करता. जायते फावटी आमी घडयेक ह्या मोगाची अदीक आनी अदीक फावो तो आमी आमचे सवें फायदो काडटा. आमी म्हणटा देव आमकां सजमतलो, देव आमकां आयकतलो, देव आमकां पावतलो. अशें न्हय. लेट इज नॉट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड. लेट इज नॉट ऑल्सो टेक पीपल फॉर ग्रांटेड. जायते फावटी आमी आमची सेवा करता, तांची जायते फावटी आमी मोल करता. आसात ते आमचे सेवेक, करतले तो वावर, अशें आमी सजमता. तशें न्हय. जेजू म्हणटा दुबळीं सदांच तुमच्या सांगाता आसात. जायते फावटी घडये पाद्विगार पातकूर सदांच आमचे बरोबर आसात. ते येतले वयतले, दुसरे मेळटले अशें आमचें चिंतप. तशें न्हय. जायते फावटी घडयेक सेवेंतल्यान आमकां जायतें बरेंपण येता. देवाक आमी दिनवास या. दुसरी वस्त आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान मेळटा ती जावन आसा जुदास इस्कारियोत. तो थंयसर तें तेल मारिया खिरीत भाशेन इतलें परमोडाचें तेल विबाडटा तें पळोवन तो म्हणटा हें तेल 300 दिनारांक विकून ते दुर्बळांक दिवंक शकतले. दुर्बळांचो मोग आसा म्हणून न्हय, पूण तो बाबा भयणो पंगोटीची गांठ म्हणजे तो सांबाळटालो. तो खिरीत भाशेन आमी म्हणटा ट्रेजरर आसलो. म्हणटूच जायते फावटी घडयेक तातूंतले घालतात ते आपणाक तो पयशे काडी अशें मेळटा. घडयेक जायत आपूण तो चोर कसो आसलो म्हणटूच ताका ती सूय आसली आनी बरें आसा तें करता तें पळोवन ताच्या मनांत वायट येता. जायते फावटी घडयेक आमचे फिरगोजीन बऱ्यो वस्तू चलतात, पूण जायते फावटी आमकां ताची जाणवाय घेवचे बदलेक बरें आसा तें आमी मानून घेवचे बदलेक घडयेक आमी वायटूच आसा तें पळयता. घडयेक आमकांच नाका बरेंपण आमच्या जिवितान आयिल्लें. अदीक आनी अदीक जिवाड पोरजा कशी आमी जाली. फिरगोजकारां आमी ह्या फिरगोजेन जियेता तेन्ना घडयेक आमकां जायत्यो बऱ्यो वस्तू मेळटात. जायते घडयेक मांडावळ आमी बरे भाशेन पळयता. जायते फावटी घडयेक आमकां जायत्यो वस्तू आमकां मेळनात. सगल्यांक आमकां जायती आमची भावा भयणां म्हणटात फादर आमकां हें करूंक जाय, आमकां तें करूंक जाय. वय, पूण 10 जाणांचें मन कितें तें आमी जाणून जावंक जाय. आमच्याच फायद्याचें आमकां पडटलें अशें न्हय. सगल्यांक सत्य आसा. सगल्यांक आमकां भाव भयणीनो जाय थंय वचूंक आमकां फावो. पूण आमी जायते फावटी घडयेक ह्या फिरगोजेची वांगडी कशी एक मनान एक समुदाय कसो जिवंक गरजेचें. आमकां आयच्या दिसाक ह्याच जुदास इस्करियोताचो खिरीत भाशेन स्वभाव जेजू सवें न्हय पूण मारी मागदलेने सवें हो शुभ वर्तमानकार दाखोड करता. कितें दाखयता? ताच्या मनांत बरें आसलें, गरिबां खातीरूय बरें आसलें जायत घडये, पूण अदीक ताका पयशांचें मोल आसलें. जायते फावटी घडयेक पयशांक आमी गिरेस्तकायेक वस्तूंक मोल दिलां आसतलें. आमच्या जिवितांत तशेंच जाता. मोल कसल्या वस्तूंचेर आमी दवरता तें आमकां गरजेचें. अदीक उत्मीक वाटेन आमची वाड जाता काय अदीक आमी आमची दुसरे वाटेन आमकां मेळटले, आमकां कोण नोकरी दितले, आमकां कोण फायदो दितले, आमकां कोण कितेंय लॉन्च दितले, असलेच मनशांची सेवा करूंक आमी वेता हो आमकां विचार. खरेंच मातशा ह्या निमण्या सातोड्यांत आमी आसा. विचार आमकां करुया. आमचें जिवीत बदलूंक आमी वावरुया. जायते फावटी दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करचे बदलेक आमी जायते फावटी घडयेक आमचीच सेवा करूंक आमी पावता. घडयेक
तुमचे मोदें आमी घुडे आसत सेवा करता आसतना अदीक आनी अदीक दुसऱ्यांक आमी मोल दिवं सेवा करता आसतना अदीक आनी अदीक दुसऱ्यांचे आमी चिंतूंक जायते फावटी फाटीं उरता पूण दुसऱ्यांची चिंता आसतना 10 जाणांची आमी चिंतूंकूय गरज कित्याक हांव एकलोच हे फिरगोजीन जियेना 10 जाणां हे फिरगोजीन जियेतात तेन्ना सगळ्यां बरोबर हांव जियेता म्हूण एक समुदाय कसो आमी जिवंक गरजेचें आमच्या जिवितांत मारी मागदलेनाची देख आमी घेवया कोणाचीच परवा तिणें करूंक ना जेजूचो असोल मोग तिच्या काळजांत आसलो हाका लागून तें परमोडाचें तेल कितलें तें किमतीचें जावं कितलेंय तें वालोराचें जावं जेजू मुखार तें कांयच न्हय आमचो दोनी ह्या वेळार आल्तारार येतलो तेन्ना अदीक आमचें जिवीत ताचे सेवेक आमी सारूंक अदीक आमचीच नवसोनी आमी करून जिवंक आमकां कुतकुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया गाऊन घेऊया C21 पेज नंबर 37 C21 म्हज्या भाव भयणीने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावून मागात हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र चुकीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं देवा आमच्या बापा आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दया दिसता आमची खोटेपणां नपयत करच्या जेजूच्या कुश्टा मरणाचो योद तुवेंच आमच्या हातांनी दोयाडायेन घातला तो मानून घेवन सासणाचें जिवीत आमकां फावो कर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर कडेन सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणी आपल्या कुर्साच्या उतरां व्हरत्या बोडान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुजें नांव वैभवान उत्सर्गीक तुका सय सय सर्वेस्पराचें नांव ह्या कथांक सय उत्सर्गीक तुका सय सय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेचपरी जेवण जातोच ताणें काज कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात
ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी करोराचें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया आनी एका तिथे पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुझे मरण पोरगोता. बापा जेजूच्या मोडनाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक शेंपूर जोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दमदतान सूर काडी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक आमच्या सोरोंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणी फुडें दिवं नाका वायटन सर्वेस्परा सूर वायटंतले आमकां निवाद दया करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरोवशेन ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सगळ्यां आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कागतले आमची काकूत कोण. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कागतले आमची काकूत कोण. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कागतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप कटती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. तुमी म्हज्या भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून
समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजें तोंड लिपू नाका. म्हजे विणवणेक कान दी. हांव उलो मारता तेन्ना बेगी म्हाका पाव. प्रार्थुया. दयाळ बापा, सदां तुज्या भुरग्यांच्या सांगाता राव. ह्या मिसार आमची काळजां आमी तुका ओपून दिलीं आनी तुज्या पवित्र जेवणान आमचे ओतमे तुवें पोसले. तर आतां मोगाट जागृतायेन आमकां सगल्यांक राख आनी तुज्या मोगान सदां काळ सांबाळ. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फिरगोज गौरीक सभे खातीर नवें स्टाफचे खातीर मागणें. सुर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्यान, तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्यान. तुजो मोग चाखूंक सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वाव चालू दवरूंक. ह्या गौरीक वर्सान आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगळ्या फिरगोसांनी फिरगोस गौरीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्यो. सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोसांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तो सगल्यांक सांगाता घेवन
एकचारान सहभागिरीपणान पाद्विकाराच्या मार्गदर्शनात ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी विचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भोर. आमी बाबार्थ्यांनी किरीत भाशेन लौकिकांनी आपल्या आपोणे ओळखून आमच्या फिरगोजीच्या आनी फिरगोज गौणीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गौणीक सभा पूर्ण स्थापने तयारीन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयत्या मनान खाण मारूंक पवित्र रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तुजो सगले सुवातेर सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससनांक. आमीन. गायक घेऊया I-28 पेज नंबर 133. I-28. सगळे तुझे